saudara, berikan manungginya kata, utar tuji aku kami kaya, cinta cipadu kami sunya, beri satu cita, siksa ketikisa, mata tuji bisa. Beri satu cita, siksa ketikisa, mata tuji bisa. Subis pura ajamu karesnara, Katul tara ajamu katusnara, Niti tara ajamu masudara, Marikan manungginya katara. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजूच्या येण्याक भोव लागशिल्ली तयाराई आमी करना आसा. आनी हो निमाणो दीस म्हण येत आनी स्वामी आमच्या जिवितांत येता. आमच्या जिवितांत नवो संसार रुता जाता, नवो युग सुरू जाता म्हण आमी आशेवन आसा. स्वाम्याच्या येण्याक तयाराई करता आसतना आज बाळू जेजूचें नवें आमी हें करूंक हांगासर आयल्या. आमचें सगळें जिवीत, आमचें कुटुंब, आमचें वैयक्तीक जिवीत त्याच बाळू जेजू थंय समर्पण दिवया. फाल्यांच्या दिसा ताचो जल्म दीस आचरण करतना ताची कृपा, ताची शांती, तसो मोग आमच्या जिवितांत चड आनी चड वाडोवन दी म्हूण मागया. तशेंच तो आमचे संगी रावोवन दी आनी सोलोवन दी म्हणल्यार आशेन हे मिसाचें बलिदान आमी पेटोवंक फुडें सरया. आमच्या उतरांनी करण्यांनी आमी केल्लीं सर्पातकां ह्या घडये वळखून घेवया आनी ताचे तो बोगसणे जोडया. कलते काळजान सांगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता, मनान चिंतून तो नाद विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या म्हजो बेगीन सदांच आमकां बरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुझे खातीर आमच्या सर्वीस देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्व पदवीधरांनी ससनाच्या देवा, मनुष्या सैमान तुझ्या अनंत पुताच्या जन्माचो दीस लागीं पावलो. अनंत आनी सर्व शक्तिवंत जावनी अवकार मरयेचे उदरी तो अशक्त मनीस जालो आनी आमचे मदें जियोंक आयलो. ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ साकरांक तुजी काकूळट मेळो म्हूण आमी मागता. त्याच आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक.
मालाकी प्रवादाच्या पुस्तकांतल्या वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, पळया म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुतांक धाडटलो आनी तुमी सतात तो सुमी अवचित आपल्या मंदिरांत येतलो. तुमी अत्रेकतात तो कराराचो दूत येतलो म्हणटा दळबरांचो सर्वेस्पर. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकत? तो प्रत्यक्ष जातना कोणाच्यान उबो रावंक जायत, कित्याक तो सोनाराच्या उज्या सारको, दुबेच्या कारा सारको. रुपें नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुतांक तो नितळ करतलो. रुपया आनी भांगारा परी तो तांकां निर्मळ करतलो. तेन्ना प्रामाणीकपणी सर्वेस्पराक भेटवण्यो करूंक तांच्यान जातलें. जशें आदल्या काळार पुर्विल्ल्या वर्सांनी जुदाच्यो आनी जेरुजलेमाच्यो भेटवण्यो सर्वेस्पराक मानतल्यो, तशें आतां त्यो ताका मानतल्यो. पळया सर्वेस्पराचो वर्तो आनी भिरांकूळ दीस येवचे आदीं हांव एलिया प्रवाद्याक तुमचेशी धाडटलो. हांवें देश नासाच्या शिरापा खाल घालिना जावच्याक तो बापायचीं काळजां भुरग्यांशी ओडटलो आनी भुरग्यांचीं काळजां बापायशी ओडटलो. देवाचें उतर हें.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याही सोबे असो. सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. प्रसूतपणाचे दीस भरतस एलिझाबेथीन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. सर्वेस्परान तिचे थंय वर्ती दया दाखयली म्हणली खबर तिच्या सेज समाऱ्यांक आनी सैऱ्या दैऱ्यांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोशांत वांटिली जाली. उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुनत करूंक आयली आनी ताका जाकरी म्हूण ताच्या बापायच्या नांवांचो विचार आसली. पूण ताची आवय तें नांव नाका ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय म्हणाली. पूण त्या नांवाचो तुज्या दाज्या मदें कोणूच नांव म्हणाली ती तिचे लागीं. तेदवा भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हूण ताची खुशी तें बापाय लागीं हात भशेन ताणें विचारलें. तबळ जाकारीन एक फळी विचारली आनी ताचें नांव जुवांव म्हूण बरयलें. तें पळोवन समेस्त आजाप जालें आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक होगळाप दिवन तो उलोवंक लागलो. तांच्या शेजारची समेस्त भियेलीं. ह्या संगतीची खबर जुदेयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी त्यो आयकल्लीं सगळां ह्या विशयांत चिंतूंक लागलीं आनी म्हणालीं हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत. आनी निजाकी सर्वेस्पराचो हात ताचे सवय आसलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पोरण्या सोल्ल्यांतलो निमाणें पुस्तक खंयचें? पोरण्या सोल्ल्यांतलें निमाणें पुस्तक खंयचें? मालाकी पुस्तक. हेचें पयलें वाचप. तुमी जाणा आसात जावंक पुरो, मालाकी प्रवादे उपरांत इस्रायलांत सुमार 450 वा 500 लागीं 500 वर्सां कोणूच प्रवादी नातल्ले. ते दोळ पर्यंत इस्रायलाक सोलोवचे राय आसले आनी ताच्या संगाता प्रवादी आसले आनी सर्वेस्पर प्रवाद्या मुखांतर ताचें उतर लोकांक प्रगट करतालो. जें कितें सर्वेस्पराक आपल्या लोकांक सांगूंक जाय तें राया मुखांतर न्हय, बगार प्रवाद्या मुखांतर सर्वेस्पर सांगतालो. पूण मालाकी प्रवाद्याच्या ह्या पुस्तका उपरांत एक मौन आसा, दीर्घ मौन आसा, सुमार लागीं 500 वर्सांचें मौन. थंयसर खंयचोय एक प्रवादी आयलो, देवाचें उतर प्रगट केलें, ताणें अशें म्हळें तशें म्हळें कांय बरयल्लें ना. खंयच्याय प्रवाद्याचे उल्लेख थंयसर नात. म्हणजे सर्वेस्पर मौन जालो म्हणून तेका अर्थान. आपल्या परज्या लागीं देवान कितेंच उलयलें आमी आयकना. पूण मालाकी प्रवाद्यान ताच्या फुडें कितें सांगलें तें आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें. मालाकी प्रवादी 2 संगती, विशेश करून 2 संगती आमकां सांगता. पयल्यान तो म्हणटा सर्वेस्पर एका दुताक धाडटलो वाट तयार करूंक. सर्वेस्पर एक दुताक धाडटलो वाट तयार करूंक. कित्याक वाट तयार करूंक जाय? खंयच्या कारणा खातीर वाट तयार करूंक जाय? वाट तयार करना जाल्यार कितें जाता? आनी हाका जाप दिवन तो म्हणटा करणाचो दूत म्हणजे मेस्सिया तो येतलो आनी तो शांतीचो मेस्सिया जावन येवचो न्हय. मालाकी प्रवाद्या प्रमाणे मेस्सिया जावन आसा एक नितीदार. तो सोनारा बरी भांगार रुपे नितळ करतल्या मनशा बरी येतलो आनी ताच्या सिंहासनार बसतलो आनी रुपे नितळ केल्ल्या बरी सगळ्यांक आमकां नितळ करतलो. तो उज्या सारको आनी उजो कशें भांगार रुपे नितळ करता तशें हो नितीदार ताच्या सिंहासनार बसून सगळ्यांक नितळ करतलो. म्हणजे आमची जडती तो करतलो. बोकऱ्यांक शेळयां तावन विंगड करतलो, खोट्यांक
बऱ्यांक खोट्या धांवनो विंगड करतलो अशें बऱ्यांक सर्गीचे राज आनी खोट्यांक ख्यास्त मेळटली. हो जावन आसा क्रोध असो दीस. हो क्रोध तुमचेर येनातले बरी तुमी वाट तयार करूंक आसा आनी ती वाट कशी तयार करी जाय म्हणून सांगचे खातीर हांव एक दुताक तुमच्या मुखार धाडटा म्हणून मालाकी प्रवादी आदी फुडें सांगता. म्हाका चनो मालाकी निमाण्या जडते विशयांत उलयता आसतना ती सांगून इतलें सांगले उपरांत वडयेक मावून आमी पळयता. ताणें सांगले बरी घडये भितर वा एका वर्सान 2 वर्सान थंयसर दूत येवंक ना. जावंक बरो तो म्हणालो एलिया बरी एकलो येतलो वा एलिया येतलो. पूण एलिया परतून आयिल्लो ना. सुमार 450 वर्सां 500 वर्सां म्हळ्यार थंयसर प्रवादीच नात म्हळ्यार तुमी चिंतून पळया. कित्याक इस्रायल घरांक प्रवादी नासतना खंयचेंय कितें केल्लें बरी ना. कित्याक कितेंय तांणी तांच्या जिवितांत प्रत्येक जावन वैयक्तीक जिवितांत वा समुदायीक जावं कितेंय खंयच्याय रितीन मुखार वचत जाल्यार थंयसर प्रवादी जाय आसलो तांकां. पूण खंयचेंय देवाचें उतर तांकां मेळनातल्या वेळार कशें जाय तांची गत. आनी ती हिस्ट्री सोदून काडल्यार तुमकां कळटा मनशा कुळाच्या त्या चरित्रेंत इस्रायलाच्या चरित्रेंत जायते संकश्ट तांच्या जिवितांत आयिल्ले आसात. जायते पंगड विंगड जाल्ले आसात आनी तांच्या मदलो भावार्थी तसोच एकामेका ते सांगाता वेच्या बदलाक 4 जण 4 दिक्कांनी गेल्ले आसात. कित्याक थंयसर एकलो प्रवादी नातलो. सर्वेस्पराचें मौन कितें सांगचो एक प्रवादी थंयसर नातलो. आनी हें आमी पळयता. आनी त्या उपरांत एक दीर्घ मौन आमी पळयल्या उपरांत नवो सोलो सुरू जाता मातेवाचो वांजेल. आनी थंयसर जाकारी एक पुर्वेत एक लेवेत टेंपलांत बलिदान भेटोवचें ताचें काम. ताका देवाचें उतर आयिल्ल्या वेळार दुतान ताका देवाचें उतर दिल्ल्या वेळार तो पात येवंक ना. आनी तो पात येवंक ना म्हणून आमी कितेंय ताच्या विशयांत सूख अभिप्राय घेवंक जायना. कित्याक कोणाय मनशाच्या जिवितांत असलो एक संदेश घेवंक कोणाक साध्य ना. कित्याक जाकारी उतर प्रयाचो ताची बायल एलिझाबेथी उतर प्रयाची आनी तांकां त्या उतर प्रयेर भुरगीं जावचें साध्य आसना. आनी होचो एक दुबाव तांचे थंय आसलो. पूण दूत ताची उलोवची सकत काडटा. ही आमी शिक्षा म्हण घेवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार जें कितें मावून मालाकी प्रवादी तावन आयिल्लें आसा सुमार 450 वर्सां 500 वर्सां मावून आसा तें मावून हांगासर जाकारे मुखांतर तें संपूर्ण करूंक आसा आनी ताच्या उपरांत नवो युग सुरू जावंक आसा. देखून जाकारेचें मावून एका रितीन पोरण्या सोल्ल्यांतलेंच मावून तें हांगासर मुखारून वेता म्हण येत. देखून हें मावून एका नव्या युगाची तयाराय. कितेंय नवें येवंक आसा कितेंय बरें घडोवंक आसा. ह्या संवसारांत आनी एक नवो युग सुरू जावंक आसा म्हणल्याची एक सुचन म्हण येत. आनी केदळा जाकारी जें कितें दुतान सांगलें नांव आसा जुआंव म्हणून देवाची काकूळतो देवाची दया म्हणून तें तो बरयतना ताचें उतर सुटता. ताची जीब सुटता. तवळ पर्यंत तो एक पुर्वीत जावन आसलो मागणें करचें वा बलिदान भेटोवचें ताचें काम आसलें आनी हें मात्र करूंक शकतलो. कित्याक तो उतर प्रयास दुसरें कितेंय नातलें ताच्या लागीं. आनी देव हीच सकत ताचे थंय काडटा आनी ताका एक अवकाश दिता परत ह्या नव्या युगाक तयाराय करच्याक मिस्तेर समजोवच्याक देव कितें सांगता तें मतीक घेवच्याक काळजाक घेवच्याक हो एक अवकाश ताका दिता. आनी केदळा देवान केल्लें महात कार्यां तो वळखून घेता. तो उक्त्यान उलोवंक शकता. आनी आमी निमाणें आयकता थंयसर लोक सगळो भियेलो. शेजारचीं सगळीं भियेलीं कितें घडलें तें पळोवन. कित्याक जाकारीक बलिदान भेटयता आसतना दुतान ताका ताची उतराची सकत काडली आनी तो आतां परत उलोवंक शकता. हें विशेश घडीत सुमार वर्सां उपरांत कितल्यागी वर्सां उपरांत ते पळयतात. कित्याक ही जावन आसा कुणां प्रवाद्यान करच्यो आसल्यो. प्रवादी असल्यो संगती करूंक शकतलो. आनी सुमार वर्सां उपरांत जें कितें इस्रायलांत घडलें जुद्यांत घडलें हें पळोवन ते विस्मीत पावलीं. तीं भियेलीं एका रितीन थरथरलीं म्हण येत.
आनी उपरांत देवाक होगळाप दिवंक लागली कित्याक एक असलो भुरगो जल्मला असली खुणा थंयसर ताच्या जल्मतां दिसून आयल्यांत कितें की नवें घडोवंक आसा व्हडलो बरवसो तांकां उदेलो आनी ती सगळ्या शेजाऱ्या वचोंक सांगूंक सुरू केलें तांणी सगळ्यांक सांगता ती ही खबर वांटूंक सुरू केली म्हणजे हांगासर मावून सोंपलें आनी आतां नवो युग सुरू जाता मोगाच्या भावा आनी भयणी आनी हो नवो युग म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सुरू जावचो आसा बेगीनच आनी हाका हांवें आनी तुवें तयाराय केल्या आनी ही तयाराय आमकां आमची वाट तयार जाल्या आनी ही तयाराय आमकां पुरो आनी ह्या दिसांनी थोड्याच फाल्यां आनी ह्या मुखल्या दिसांनी देवाची महात कार्यां ताचो मिस्तेर आमी नियाळूंक आसा ह्या मिस्तेराक आमकां आमी खालतेपणी तयाराय करया आनी ताचो मिस्तेर आमच्या जिवितांत जियोवच्याक ताची कृपा आमकां समेस्तांक मेळोवन दी म्हूण मागया आम्ही आयल्या तुझी सुंका बापा आमच्या रस्त्याला की तुझ इत्यू लालिम पुरता कुर्पी पिन्या दाखाला बुवा हुंडू थाका सूर तुका भेटेता Jesus'e masrakat sambadal mata Ika munan suktu kamce tuka erpita Manungki bapa murkurata Kami kukibu kami ayam tuji sengka Bapa aja resnara Kitu terintu lalim purata kurpi inya datara Tuje kushika sam Jesus susrachilo Apna kesmodun kami tu kabe tundilo Tachi sendi angkasa betundita Svikar kerpapa mengkorata Kami kukibu kami ayam tuji sengka Bapa aja resnara Upur kitu teritu lalim kurata Kurpi dinya datara म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानतो तसलें जावं म्हूण बगात देवा आमच्या बापा ह्या बलिदानान तुजी भक्ती संपूर्णयेन आमी करूंक पावता ताचे वरवीं तुजें बक्षणें आमकां संपूर्णयेन मेळो आनी आमच्या सोडूणदाराचो जल्म शुद्ध निर्मळ काळजान आमी संभ्रमूंक पावो हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वयशी आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें उतरांवर त्या मोगान आमकां मायेन ताका सांबाळलो जो हांव ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली आपल्या जल्माचे परबेक संतोषां तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाकणेचीं देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता
पवित्र 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 दळपासू सवेस परतूं सर्गांनी संसार लागजावे पावान वंसर्गी तुकाचे जय सर्वेश्वराचे नामे यथातकाचे वंसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडूंक ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जात आसतना एक काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे मोक्षान मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्थ सोगट परगटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पुनर्भवी तुवे आमकां सोडलाय सुमिया संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवणूक जी क्रिस्ताची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पेट्रो पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमकांत वाडय. पुनर्जीवंतपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत ती आमच्या भाऊ भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माये सांगाती सांजूच तिसो पती मागीर धनदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पदा वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या समयान शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगात मेळोन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भागर आमच्या सुरवंतरा जेजू क्रिस्ताची आणे परवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो.
एकामेका सुमयाची शांती वांटून घेऊया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयले आतां आमी सगळीं सुवागी तुझ्या उतरांत आमकां बरें केलें. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. रायाची सून तूं म्हाका जाय. मोगा काळीज भेट कुर्पेनात मोलेक गोपाल तुझ्या लेक गोपाल तुझ्या लेक गोपाल लेक. संसारातल्याको करता सांगा तुझो म्हाका. आत्मो सगळ सांबाळ दवर तुझे सरशी सोम्या पावस. सोम्याची जोड तूं सोराय. रायाची जोड तूं म्हाका जाय. मोगा काळीज भेट कुर्पेनात मोलेक गोपाल तुझ्या लेक गोपाल लेक. सोम्याची जोड तूं सोराय. रायाची जोड तूं म्हाका जाय. मोगा काळीज भेट कुर्पेनात मोलेक गोपाल तुझ्या लेक गोपाल लेक.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा सर्गींच्या जेवणान आमी दोशी जाल्या. आतां करुणायेन आमची काळजां तुजे शांतीन भर आनी तुजो भोव मोगा सोपोत येतलो तेन्ना पेटलेल्यो देवट्यो घेवन ताका मेळूंक वचोंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमच्याही सोबे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रत्व तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोडकार. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी. जेजू मनशांचो इश्ट जावचे येयलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकार दैवीक वैज म्हळें नांव ताका फाव जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हणना वाडलो. आदंताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमचे ते सवा बाळू जेजू तें समर्पण दिवया. प्रार्थूया. हे भगवान जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी हाच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कळलो आसता. तुका फाटी आणलो मारतिल्या सुमेस्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजे रास आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पापां मागोस आनी आमकां तळ्यांत पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवाड. आनी देवा सुपोत मनीस जालो. आनी आमचे मदें देव नमान मरिये कृपेन भरले सुमितजे संगता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे खुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाच्या मया माप्यांक आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. आनी देवा सुपोत मनीस जालो. आनी आमचे मदें देव नमान मरिये कृपेन भरले सुमितजे संगता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे खुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाच्या मया माप्यांक आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. आनी देवा सुपोत मनीस जालो. आनी आमचे मदें देव नमान मरिये कृपेन भरले सुमितजे संगता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे खुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाच्या मया माप्यांक आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें. ह्या पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून मी मागता. तुजे इतले बिरमोतेन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतल्या अत्रेगार मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन. बाळू जेजून केल्ल्या स्वरूपकारांक सांगता मेळोवन आमी अर्घा देवी आनी म्हणया. हे बोवदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या देवडा उपकारां खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळते आमी वर्णी दिल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव प्रस्नार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजपणची इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारू दी. सरप्रीत तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळांतली देवीक म्हजो सोडून दीत. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे समेर रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट भरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या स्वयंची येता आनी रास करता
ससनाच्या ससना जिजू बाळका आमची पिसावकार आयक आमची मागणी जिजू बाळका आमची पिसावकार आयक आमची मागणी मागणी तुम्ही घेतल्या बसयले सोन्या तुवे घेऊन आयल्या मेरीतेला गाणका तुझी कृपी सोवी जिजू बाळका आमचे पिसावकार आयक आमची मागणी जिजू बाळका आमचे पिसावकार आयक आमची मागणी मुखार पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वादी आमकां आमच्या देवा आमच्या आमचे बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.